नमस्कार. विदेशांतू उद्योगा खातीरकी तांगेले शिकवणे खातीरकी वचून थंयची राबून मागीर थंय दाखोवची सेव करचे महान भाव आमगेले मध्यंतू मस्त एक कोंकणीचे साधक आसाची तांकां हांगा आमगेले स्टुडियोक आमंत्रण करून हांव गांवां आयलो म्हणले एक कार्यक्रम श्रृंखला आमी प्रसार करता आसाची तसल एक कार्यक्रमाक आज आमगेले मुखारी ಹೊನ್ನಾವರಂತೂ जन्म घेवन आतां कॅलिफोर्नियांतू वस्ती असचे डॉक्टर विवेक शानबाग हांणी आयल्याचे हांकां आमी स्वागत म्हणटात. नमस्कार. नमस्कार डॉक्टर पयमाम. तुम्ही भारी चंद करून म्हाका आज विश्व कोंकणी केंद्राचे म्हाका पुरा टूर दिलो दाखयलें आनी हांगा इतले मोगान म्हाका येवकार दिलो. धन्यवाद. आतां डॉक्टर मॉम तुमगेले मुखारी आमगेले विक्षकांकय आसचे कुतूहल आनी आमकांय थोडे कळका म्हणले एक दृश्टीनी हांव तुमकां सुरवेक निमगिता. आतां तुमी कॅलिफोर्नियांतू कसा करता आसाची तुमगेले एक जीवन शैली आनी थंयचें वातावरण हाजें एक सान चित्रण आमगेले मुखार तुमी दिवका म्हणून निमगून घेता. अडना डॉक्टर माम. हांव गेली 36 वर्स 36 इयर्स अमेरिकांतू आयुर्वेद क्षेत्रांतू 4 कामां करता आसा. एक डॉक्टर जावन हांव 3 वेगवेगळे कडेन क्लिनिक्स आनी क्लिनिक टिम्स स्टार्ट करून आमी प्रायमरी हेल्थ केअर प्रोवायडर म्हणून जावन आसाची. कांय न्ही म्हळ्यार 10,000 फॅमिलींक आमी हेल्थ केअर दिताची. समसम. आनीक म्हळ्यार हांव आयुर्वेदा शिक्षण म्हळ्यार आयुर्वेदा प्रोफेसर आनी युनिवर्सिटींत आयुर्वेदा डिपार्टमेंटाचे डीन जावन हांवें 4 युनिवर्सिटींतू एक बेस्टीर युनिवर्सिटी, एक हिंदू युनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, कडेरी आयुर्वेद अकॅडमी आनी आत्तां आर्य युनिवर्सिटीचें स्कूल ऑफ आयुर्वेदा अँड नॅचरल मेडिसीन थंय हांव डीन म्हणून काम करता. तिसरें काम म्हळ्यार हांव म्हाका लेखनांत मस्त इंट्रस्ट आशिल्ल्यान हांवें आयुर्वेदा विशीं पुस्तक लेख आनी बरयल्याची आनी हांवें 1919 बरयलें एक पुस्तक बेस्ट सेलर जावन आनीक ताजे मस्त लोक तें वापर करता आसाची. लास्ट आमगेलें एक पंचकर्मा केंद्र आनी आयुर्वेद इम्पोर्ट आनी डिस्ट्रिब्युशन सेंटर कॅलिफोर्नियांत आसा. थंय जे आयुर्वेदांत जे आतां गेले 36 वर्सां जाता आसा फुडें आयुर्वेद म्हाका कसो कोणाक गोत नाशिल्लें तेदून धरून आमी आयुर्वेदाचे वेगवेगळे संस्था सुरू करून एसोसिएशन सुरू करून तांतू हांव ऑर्गनायझर म्हण आसा. सद्याक हांव नॅशनल कन्सोर्शियम ऑफ आयुर्वेदा मेडिसीन ताजो प्रेसिडेंट म्हणून काम करता आसा. ओ मस्त खूश जाल्लें. आमगेले कोंकणी लोक म्हळ्यार अशीच तांणी स्वल्प काम करून तांकां तृप्ती ना, तांकां विस्तार जावन मस्त एक लोकांक पावचे तसले सेव दिवका म्हणलें एक तांगेले मनांत आसा. तुमगेलें उत्तर आयकतना आमकां हें स्पश्ट जालें. आतां तुमी इतली साधन करची फुडें त्या कालार म्हळ्यार एक 35 वर्सां फुडें तुमी वच्चे काळार आयुर्वेद म्हळ्यार एक पाळमुळाचे कसो की वखद एक तितले पॉप्युलॅरिटी जनप्रियते येय नाशिल्लें. तसल कालार तुमी अमेरिका वच्चे न्हू येद्दोळताय तुमगेलें तें एक यात्रा तुमगेलें जीवन यात्रा आनी तुमगेलें प्रोफेशनल यात्रा कशी आशिल्लें हाजे एक सान विचार तुमी आमगेले मुखार दवरका म्हणून निमून. ना डॉक्टर तुमी एक म्हाका लायक संदी दिली. हांगा हांव जल्मलेलो हांगा होन्नावरांतू कडेरी कर्नाटक युनिवर्सिटी धारवाड थंय हांवें म्हगेलें आयुर्वेदाचें डॉक्टर डिग्री करून कडेरी पुणा युनिवर्सिटींत पोस्ट ग्रॅज्युएशन MD इन आयुर्वेदा चर्मरोगांत हांव केलें. मागीर तेन्नाची पुणांतू ज्ञान प्रबोधिनी म्हण एक संस्थेची आयुर्वेद रिसर्च इन्स्टिट्यूट म्हण आशिल्ली. थंय हांव 3 वर्सां
ताजो प्रमुख डिरेक्टर जावन काम केलें आनी तेन्नाची थंय आयुर्वेद कॉलेजांत प्रोफेसर म्हूण हांव शिकयता आशिल्लो. मागीर म्हाका अमेरिकेंत डॉक्टर ऑफ नॅचरोपॅथी म्हूण एक डिग्री कोर्स आसा म्हूण खबर पडली. म्हण हांव थंय वचून तो डिग्री कोर्स 4 वर्सांचो तो कंप्लीट करून थंय बोर्ड एग्जाम्स पुरा घेवन थंय लायसन्स घेतलें हांवें एज अ प्रायमरी केअर हेल्थ केअर प्रोवायडर. कडेन त्याच युनिवर्सिटींत हांवें आयुर्वेदाचो डिपार्टमेंट सुरू केलो. गंमत म्हळ्यार हांव थंय स्टुडंट आशिल्लो तेन्नाची त्याच युनिवर्सिटीच्या प्रेसिडेंटाले उलोवन हांवें अमेरिकेंतल्या मेडिकल युनिवर्सिटींत सगळ्यांत पयलें आयुर्वेदीक डिपार्टमेंट सुरू केलें. त्याच युनिवर्सिटींत हांव स्टुडंट बी आशिल्लो आनी डिपार्टमेंट चेअरमॅन बी आशिल्लो एके टायमार. कडेन त्याच युनिवर्सिटींत म्हगेली बायल गायत्री तिणें मास्टर्स इन डायट एंड न्यूट्रिशन थेरपी केलें थंय. ती मूळची कुंदापूरची, तिणें बेंगलोरच्यान BSc केलें. कडेन तिगेल्यान म्हगेलें दोगालें ग्रॅज्युएशन जावन आमकां लायसन्स मेळना पळय कडेन आमी गेल्ले 35 वर्सांतू 3 विंगड कडेन आमी आमगेलें आयुर्वेदा क्लिनीक मस्त तितले डॉक्टरांक मागीर एक पंत आमी एज मेनी एज 12 डॉक्टरांक आमी एम्प्लॉय केलेलो आसा थंय. आमी फूल आमगेलें आयुर्वेदा क्लिनीक, पंचकर्मा सेंटर, कडेरी आयुर्वेदा अकॅडमी, आमगेल्या आयुर्वेदा अकॅडमींत आमी मास्टर्स डिग्री तनका आमी डिग्री दिता आशिल्ले. आनी आयुर्वेदा प्रॉडक्ट्स इंडियांतल्यान थंय इम्पोर्ट करून ताजें डिस्ट्रिब्युशन करचें तेंय आमी बिजनेस थंय करता आशिल्ले. तुमी सांगलें म्हणटा आमी गेले तेन्ना आयुर्वेद म्हळ्यार कसो म्हण कोणाक गोतना जाल्यार तेच आमगेले मुख्य वृत्ती आशिल्ल्यान तेच आमगेले पॅशन अँड प्रोफेशन दोन्ही आशिल्ल्यान आमी आयुर्वेद करता गेली. आतां पळय मस्त तितल्या लोकांक आयुर्वेद म्हळ्यार समा गोत आसा. थंय दीपक चोप्रा म्हण डॉक्टरान मस्त तितलें पुस्तक बरोवन कडेन आतां पातंजलीचे बाबा रामदेवान कडेन श्रीचे आनी तांणी पुरा ताचो प्रसार करना. आतां आयुर्वेद म्हळ्यार आमकां स्वास घेवच्याक फुरसत ना तितले आमी थंय बिजी आसाची. कडेन ताजे वटूची आयुर्वेदाक एक सम डिरेक्शन मेळका म्हण आमी संस्था विंगड सुरू करून थंय एक आमी अमेरिकन असोसिएशन ऑफ आयुर्वेदीक प्रोफेशनल्स म्हण 5 वर्सां मागशी सुरू करून ताजे पयलीं फावंडींग प्रेसिडेंट हांव आशिल्लो. कडेरी आनी मस्त तितली संस्था पुट्ट करून आतां नॅशनल कन्सोर्शियम ऑफ आयुर्वेदीक मेडिसीन म्हण सुरू करून गेल्ले 2 वर्सां हांव ताचो प्रेसिडेंट आसा. आनी 2 वर्सां मागशी आमी फ्लोरिडांत एक व्हड इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स करून मस्त तितले इंडियाच्या आयुर्वेदीक डॉक्टरांक आपोवन अमेरिकेंतल्या आयुर्वेदीक पुरा डॉक्टरांक आपोवन आमी व्हड कार्यक्रम फ्लोरिडांत केलेलो. तें सोडून पुस्तक बरोवचें, लेखन करचें, ताजे बद्दल कडेरी पब्लीक लेक्चर्स दिवचें तें आनी आमी करता आसाची. अशें आमगेलो हो गेल्ले 35 वर्सांचो आयुर्वेदाचो प्रवास. आमी आयुर्वेद सोडून हांवें म्हगेल्या एडल्ट लायफांत आनी विंगड कसो हें केलेलें ना. तशी आज आयुर्वेद बारी एक जगत प्रसिद्ध जाला. तशीच आमगेलें योगा विचार तशीची तुमी त्या वेळार दाखून इतली पुरा एक ॲक्टिविटीज वावर करून तें एक आज एक नावादीक एक डॉक्टर जावन तुमी थंय आसचे आमकां बारी खुशीची विशय. आनी हांगा आमगेले विश्वकोंकणी केंद्राक विदेशा दाखून आयिल्ले थोडे सोयरे येता आसताचे आनी तांकां हांगाचे विशय पळयतना तांकां आश्चर्य येता आनी तांकां थोड्याची कोंकणी संस्कृतीचे मोग आमकां दिसून येता. जाल्यार आतां आज तुमगेले विशयार म्हाका एक आश्चर्य जाल्लें, अजाप जाल्लें कसो म्हळ्यार तुमकां कितलीं कोंकणीचे भाशेचे साहित्याचे एक नॉलेज ताजे एक बॅकग्रावंड तुमकां आशिल्लें स्पश्ट जावन दिसता. हें इतलें तुमी कोंकणीचे एक फाटभूंय तुमकां कशी मेळ्ळी हे विशय आमकां एक बारी कुतूहल आसा. देखोर हें विचारार एक 2 उतर सांगा. म्हाका कोंकणी म्हळ्यार म्हाका भारी इश्ट आनी ताजें श्रेय म्हगेल्या
अम्माक आनी अन्नाक आमी नावरांत आमी अन्नाक बाप्पा म्हणटाचे. हा वय तर ताजे श्रेय हांव अम्माक आनी बाप्पाक दिता कित्याक तांणी आमकां कॉन्व्हेंट स्कुलांत घालिल्लें ना. आमकां आमगेली भास गोत जावपा म्हणून आमकां प्रोत्साहन केलें. आनी म्हगेलो बाप्पा होनावरांत व्हड जाल्लो ताका फूड जावन कोंकणीचेर भारी मोग. म्हगेलो बाप्पान 1960 सालांत म्हळ्यार हांव जावचे किंता फुडेंची कोंकणी ड्रामाज बरोवन नाटक बरोवन मुंबयंत वडाळा मठांत तेन्ना द्वारकानाथ स्वाम्या मुखार गणेश उत्सवांत तें नाटक अन्नान बरोवन ताजें निदर्शन करून म्हळ्यार डायरेक्ट करून तातूंत ताणें अभिनय म्हळ्यार एक्टींग करून कडेरी द्वारकानाथ स्वाम्यान म्हगेलो अन्नालो सत्कार केलो. ताणें 3 नाटक बरयलें तेन्ना, प्रतिज्ञा, प्राणाहुती आनी प्रायश्चित. त्या अन्नान आमकां कोंकणीचो मोग तेन्नान घालून दिला. आनी म्हगेलो अन्नान बरयली एक कविता हांव तुमकां म्हण दाखयता. त्या कवितेचें नांव कोंकण भूवंदे. ताजे टोटल 15 हें आसाचे. तातूंतले हांव एक 2 म्हण दाखयता तुमकां. म्हळ्यार थंय आमकां त्या कोंकणीचें मूळ थंय आशिल्लें आमगेलें. निलय भूजय देवळांची रास, उलयता घरान घर कोंकणी भास, पिळ्यान पिळगी जे सोसून त्रास, अभिमान राखणेक कोंकण भूवंदे, कोंकण भूवंदे. तुळस घरोन घर पवित्र सजता, मोल संस्कृती देवळ प्रगटता, कला भाव जय जनमन भोगता, दर्या वेळ सुरेख कोंकण भूवंदे, कोंकण भूवंदे. आज तुमगेले हांगा विश्व कोंकणी केंद्रांत वता आसतना म्हाका तुमी म्हगेले अन्नान बरयलें तें प्रतिज्ञा नाटकाची प्रती दाखयली. म्हाका भारी खूश जाली. तुमकां ताजे बद्दल म्हजे कडच्यान लाख लाख लक्ष धन्यवाद. तुम्ही एक निरीक्षण केल्ले विशय आमकां मेळ्ळो म्हणून. आनी गोंयांत हांव शिकता आसतना आमकां भारी लायक संस्कार जाले. थंय मस्तींतले बाकीबाब बोरकार कडेरी, उदय भेंब्रो कडेरी, मनोहर सरदेसाई कडेन रवींद्र केळेकार तांगेले पुरा हांवें बरयलें. तांगेलें लेखन पुरा वाचन केल्लें आसा. ताजेन प्रभावीत जावन हांवें 9वी आसतना म्हळ्यार 9th स्टँडर्ड आसतना कडेरी रवींद्र केळेकारालो रिलेटीव समीर केळेकार ताणें आनी हांवें अशें मेळून आमी मारुती म्हूण एक सांज चेडवालें कोंकणी मासीक आमी तेन्ना प्रसिद्ध करता आशिल्ले. तातूंत कवितांनी बरोवचे आशिल्ली, लेखनांनी बरोवचे आशिल्लें. कडेरी म्हाका जशी जशी स्फूर्ती जाता आशिल्ली कॉलेजांत हांवें कविता लेखन कडेन नाटक लेखन आनी करचें आशिल्लें. तशीच ते बी मुखार अमेरिकांत बी केलें हांवें. थंय आमगेलें मूळ आनान आम्मान म्हगेल्या भावंडांनी पुरा आमी घरांत कोंकणी उलोवनाची, कोंकणी पदांनी म्हणना. आनी म्हगेले काकान पद्मनाभ शानबाग, म्हगेलो माम शांताराम पै तांणी पुरा आमकां हें कोंकणीचें मोग पयलींच्यान दिल्लें आसा. आता एक विशेष दिसता म्हळ्यार तुमी एक आयुर्वेद बॅकग्रावंड तुमगेले एक उद्योगाचे विशय जाल्यार ताजे मध्येंतू तुमकां कोंकणी भास संस्कृती अशें पुरा एक उमेदी पळयतना आमकां मस्त खूश जाता. असल एक विचार तुम्ही अमेरिकांतू ते एक संमेलनांतू ओपनिंग सेरेमनींत तुम्ही एक घंटेचे भारी एक कार्यक्रम दिलेले व्हिडिओ आमी पळयले सर. असल एक इन्स्पिरेशन तुमगेले भितर आज आसा कोंकणी बद्दल. हें तुमी मुखार व्हरूंक आनी मुखारच्या जनरेशनाक आनी आमगेले गांवाक अमेरिकाक तुमी कसल एक संदेश दिवच्या इच पावताची. तुम्ही त्या कोंकणी संमेलनाची व्हिडिओ खबर सांगली ताजी काणी सांगता. 2022 कोंकणी संमेलनाक तें आरंभ कार्यक्रम म्हळ्यार ओपनिंग सेरेमनी करच्याक म्हाका रिक्वेस्ट केल्या नंतर आमी आमगेले बे एरियांतू प्रतिभाशाली मस्तीतले लोक आसाचे. इंजिनियर्स, डॉक्टर्स कडेरी, अकाउंटंट्स,
मस्त पुरा तांकां कोंकणीचें इंट्रस्ट आसा आनी पद म्हणचे, डान्स करचे, बरोवचे अशी प्रतिभा आशिल्ली, टॅलंट आशिल्ली मस्त लोक आसा. तांकां पुरा लोकांक ओट्टू करून म्हगेल बायल गायत्री आनी हांवें आमी एक फुल्ल ताजी कथा आनी संवाद बरयला आमी ताजे आनी तांतूची निर्देशन करता डिरेक्ट करून तांचो आमी अभिनय केला. पुरा 110 लोकांक आमी ओट्टू करून 60 मिनटाचो 1 तासाचो पुरो कार्यक्रम केलो. ताजें नांव आशिल्लें बाब आनी आमणी फ्रॉम कोडयाळ बिकम बॉब अँड एमी ऑफ कॅलिफोर्निया. म्हळ्यार सान गांवांतल्यान एक चेल्लो चेल्ली ओड जावन ना तांचो एक सीन आशिल्लो. तांणी कोडयाळ जात्रेक येताची आनी थंय मस्कर करताची. कडेन तांणी शिक्षणाक कोंकण रेल्वेन मुंबय वताची. कडेन मुंबयच्यान उच्च शिक्षणाक तांणी कॅलिफोर्निया वताची. कडेन थंय तांकां चेडूं जावना पडना. आमगेल्या चेडवांक आमी कॅलिफोर्नियांत सुद्दां तांकां कोंकणी शिकोवन आमगेली संस्कृती तांकां दाखोवका म्हण अशें तो एक तासाचो फुल्ल प्रोग्राम. तांतूं एक 10-12 पद कोंकणी भाशेन तशी घालना. त्या पदांक आमगेले प्रवीण डी रावान ताका संगीत दिवन कडेन आमगेलो तो फुल प्रोग्राम आमी एक 1,500 की 2,000 लोकां मुखार आमी दाखयला. दिपिका पडुकोण, आमगेलो अनंत नाग, शंकर महादेवन अशे पुरा मस्तीतले लोकांक ताजें मस्त एप्रिशिएशन केलें. तें करचेकिंत फुडें गेल्ले 10 वर्सांत हांवें एक 6-7 कोंकणी अर्द घंट्याचे नाटकां बरयले आसाची. आनी ताजे कथा संवाद ताजें निर्देशन तांचो अभिनय पुरा आमगेले दोस्त मंडळीन पुरा केलो आसा. तांतूं तुमी सांगिल्लें की मुखायल पिडीक कोंकणीक मोग उरका म्हण कसं करता म्हण. म्हाका एक चल्लो ओमकार म्हणटा गेलो तो थंय अमेरिकेंत ताका जन्म जालेलो. आमी घरांत कोंकणी उलोवचे. प्रति वर्सा डिसेंबरांत आमी रजेक हांगा येयले तेन्ना तागेल्या आजी आजो म्हगेले भयणी म्हगे बायलेले भयणी भावंड पुरा वाटा उलोवन ताणें ताका कोंकणी कळत आशिल्लो. जाल्यार ताका कोंकणीच तें कंटिन्यू जावका म्हण हांव ही नाटकां बरयली ती तांतूं प्रत्येकांतूं ताका आनी तागेले दोस्त मंडळीक एक तांचो रोल उरचो आशिल्लो. आनी तांगेलो आना म्हाका बी एक रोल दिवन आतां म्हगेलो ओमकार जालें फ्रेंड्स तांणी श्रेया, श्रुती, मिहीर, मेधा, कडेन अतुल, अमोल, मिहिका अशें पुरा तांकां फ्रेंड्सांक आमी तांतूं इनवॉल्व करना. तांगेले पेरंट्सांक इनवॉल्व करना. तांकां आमी कोंकणी तांकां पुरा संवाद डायलॉग्स तांकां शिकोवन तांकां ताजें अभिनय एक्टींग पुरा तांकां शिकोवन ते आमी म्हयने 2 म्हयने ते करता आसतना तांकां आपे आपे कोंकणी आनीक मुखार येता. हें केलें थंय. म्हळ्यार ताजें एक नाटकां नांव आशिल्लें मुंबय टू मंगळूर कोंकण एक्सप्रेस म्हणून. आनीक तूं इंडिया वतस्वे म्हण आनीक आशिल्लें. आनीक शाकालो शुक्रार म्हण एक आशिल्लें. कडेन आनीक आशिल्लें लढाये खुंटो म्हण एक आशिल्लो. अशें ती मस्त एक 6-7 आमी ते ड्रामा केल्ले. आनी तांतूं मस्त इतलें तांतूं विनोद मस्त म्हळ्यार तांतूं आमकां सदच कसं जाता पळय ताजें ह्युमर अशें. आनीक हांवें मुद्दाम म्हगेल्या बायलेन आनी हांवें उलोवन की म्हगेल्या पुताक ओमकाराक आमगेली भाशा, आमगेलो गांव, आमगेले लोक, आमगेली संस्कृती कळका म्हण आमी 2006 आमगेले थंय आशिल्लो पुरा बिझनेस घर पुरा विकून आमी गोंया वापस आयले. आमी गोंया वापस येवन गोंयांत आमी घर करून राबली. आनी आमगेले वटू म्हगेलो आन अम्मा तांणी आमगेले वटू उरता आशिल्ली. थंय म्हगेल्या पुताक ओमकाराक पुरा कोंकणी उलयतालेच न्हय. कोंकणी भाशा कडेन ताका हिंदुस्तानी संगितांत तो हिंदुस्तानी संगीत शिकलो. कडेन म्हगेलो अन्ना वटू ताणें कोंकणींत लढाय मारची आशिल्ली. तें टीव्हीचेर रिमोट जावका जाल्यार तांगेले दोगांय ताका म्हगेलो अन्नाक न्यूज पळोवका हाका क्रिकेट पळोवका तांणी लढाय करची आशिल्ली. कोंकण्यान लढाय करची आशिल्ली. कडेन आमगेल्या घरा कडेन चेल्ली आमकां मदत करची आशिल्ली. ती कन्नड उलयता आशिल्ली. तिगेले वटू कन्नड शिकलो. म्हळ्यार तुमी सांगता तें मुखार पिळगेक आमगेले देश संस्कृती लोक भाशा कळका म्हणून आमी तो गांव सोडून हांगा घेवन 6 वर्सां राबोवन गेली. आनी ताजो म्हगेल्या चेल्ल्याक मस्त फायदो जालो. आतां तो वापस थंय गेला युनिवर्सिटीन शिकून तो न्यूयॉर्कांत काम करता. जाल्यार ताका कोंकणी आनीक तो आमगेले उलोवता जाल्यार कोंकणीन उलयता. कोंकणी पद सांगता. आतां तो प्रति वर्सा ना जाल्यार 2 वर्सां एक पंत हांगा येवन गांवां येवन ताका येवच्याक ताका हांगा ना तुमगेल्या गांवां थर्ड वर्ल्ड किंवा ताका तशें कशें ताका भेदभाव ना. ताका आमचो कोंकणी मोग कसो आसा म्हण ताका कळटा. हें
म्हगेल आना माना शिकोवन दिलेलें की आमकां भाशेची मूळ आमी केन्ना सोडूना. म्हगेल बाप्पान केन्ना म्हणचें आसलें, जननी जन्मभूमी स्वर्गादपि गरीयसी. तर तुमी तो जो कार्यक्रम केला की हांव गांवां आयलो म्हण, म्हाका एक ताजेर एक कविता स्फुरिली. हांव सांगता तुमकां. सगळें जग भोवन जालें, आत्त लक्षांत आयलां. सगळें जग भोवन जालें, आत्त लक्षांत आयलां. जंय सुरवात केल्ली थंयच मेगेल जग मेगेल खातीर रावलां. बरें. म्हण आतां हांव गांवां आयलां. हांव गोंय. बरें. शिक्षण नोकरी खातीर खंय खंय हांव धांवलां. शिक्षण नोकरी खातीर खंय खंय हांव धांवलां. काम धंद्या खातीर मस्त दूर हांव रावलां. आतां म्हाका घट्ट धरच्याक मेगेल गांव मेगेल खातीर रावलां. म्हण आतां हांव गांवां आयलां. हांव गोंय. म्हण आतां हांव गांवां आयलां. बारीक कुशतेल्लें आमगेलें हें हांव गांव आयलां म्हणलें एक श्रृंखला बहुशा आजी डॉक्टर विवेक शानबाग असले व्यक्तींनी हांगा येवन असले एक चंद एक संदर्शन दिल्ली मी तिथे सार्थक जाल्ला म्हण म्हाका दिसता. त्या म्हळ्यार आमगेले कितलीकी मनुष्य तांणी साधकाची तांणी विदेशा गेल्ल्याची तांगेले एक मना भितर एक हुस्कस आमगेले चेडवांक ते संस्कृती दाखून दूर गेल्ल्याची भाशे दाखून दूर गेल्ल्याची कसं करचें म्हण तांकां एक व्यथ आसा. तशी त्या स्थितीर आज डॉक्टर मम्मान ते चिंतनच करली. ताणें तेगेले चेल्ल्याक हांगा भारतीय संस्कृती खातीरच हांगा येवन ताका शिकवण दिवन वपास तें अमेरिकेंत तेंगेले सगळे जिवनांत कोंकणीक लागीं आसून आमी भौतीक जावन दूर आसला रे मानसीक जावन लागीं आसतुक साध्य आस म्हूण तांणी एक आमगेले मुखार दाखयला. असले एक विचित्र आनी विशिश्ट व्यक्तित्व डॉक्टर विवेक शानबाग हांणी आज आमगेले हे स्टुडियोक येवन बारी चंदायरी दोनी उतर सांगलें. हे सगळ्यांक एक मॉडेल एक व्यक्तित्व म्हणून हांव सांगताची आयचे हे कार्यक्रमाक दोन उतर सांगा. तुम्ही आनी पुरा लोकांक मेळ्ळं हांगा जे विश्व कोंकणी केंद्र जे सुरू केल्लें आसा ताका म्हगेले शत नमस्कार. कसल्याक म्हळ्यार आमकां हांव गांव आयलो म्हण सांगच्याक आमकां एक निमित्त दिवच्याक तुमी हें केंद्र केल्लें आसा. आज हांवें पुरात तुमगेलें ग्रंथालय पळयलें, तुमगेलें हॉल ऑफ फेम पळयलो, तुमी केलेलें हांगा म्युजियम पळयलें. कोंकणी भाशेची पुरा संस्कृती इतिहास लेखन पुरा ओट्टू एक कडेन करना. आतां फाल्यां म्हगेल्या चेल्ल्याक नाजाल्यार म्हगेल्या चेल्ल्यान तागेल्या चेडवांक आमगेली कोंकणी भाशा म्हण कसं म्हण दाखोवच्याक अशें आनी खंय ना. अशें जग तशें आनी खंय ना. तुमी हें आनी हाजे खातीर हांव बस्ती वामन शेणै मामाक हांव म्हगेल्या मना पासून मस्तिस्त नमस्कार. बस्ती वामन शेणै मामाक हांव 27 वर्सां मागशीं पळयलां. म्हगेल्या अण्णान आनी तेगेल्या भावान कुमटांत महालक्ष्मी दामोदर ट्रस्ट म्हण एक सुरू केल्लें. ताज्या उद्घाटन कार्यक्रमाक बस्ती वामन शेणै माम येवन ताणें एक 1.5 तास भारी लायक भाशण केलेलें आनी मस्त विनोदी आनी मस्त बुद्धिवंत अशें तें भाशण आशिल्लें. म्हाका आनीक तें उडगास आसा. आनी तांगेल्या प्रेरणेन तांगेल्या कश्टान हें जाल्लें हें जें विश्व कोंकणी केंद्र आसा आनी तें तुमी पुरा लोकांनी हेंच्या मुखार व्हेलेलें आसा. म्हळ्यार आनी कोणें नंदगोपाल शेणै मामान नावाडे डॉक्टर मोहन पै आनी तुमी डॉक्टर पै तें पुरा लोकांनी हेंच्या मुखार व्हेलेलें आसा. तें पळोवन म्हाका भारी अभिमान दिसलो. आनी आज हांव हॉल ऑफ फेमांत इतले पुरा कोंकणी दिग्गज पुरा तांगेले नांवां फोटो पुरा पळयले. म्हाका भारी खुशी जाली. आनी हें काम तुमी अशी आनी मुखार व्हरचें आनी हाका आमगेले कसने सहाय्य नाजाल्यार हातभार जावंक म्हाका मुद्दाम सांगाची. अशी आमगेले कोंकणी जन पुरा इतले चंद काम करता तें पळोवन म्हाका भारी खुशी जाली. तुमकां म्हाका आपोवन म्हाका एक उलोवच्याक एक तुमी संदी दिली बस करप. नमस्कार.
आणि पुरा लोकांक नमस्कार. देव बरें करूं. देव बरें करूं.